नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज हांव न्ही तुमकां हे पळय कारोते म्हणटा हेका कारले म्हणटा बिटगाड ते न्ही आतां कशे भाजता ते तुमकां दाखयता। हे पळय अशे कारोते आसता हे पळय लांब आनी तेच्यो न्हू स्लायसीस म्हणजे हे पळय अशे कापपाक जाय, कापां तेची अशी काडूंक जाय कळ्ळें। हे पळय अशे केले की ना भितर न्ही मीठ घालपाक जाय आनी भितर हे पळय आगळ घालपाक जाय इल्लो आनी हेका बरो लावपाक जाय आनी अशी 2 वरां दवरूंक जाय। मागीर कितें जाता ताचें तें हें आसा पळय कोडूसाण ती मातशी कमी जाता आनी खावपाक बरी लागता। म्हणजे भुरगीं सुद्दां ही भाजली न्ही जर खातलीच अशी। आतां ही दवरुया आमी। आतां ही पळय ही बरी धुली आनी धुता आसतना कितें करूंक जाय जाणा ही पळय अशी 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 दामून दामून हे करून पिळून पिळून न्ही ती धुवपाक जायी। आतां ही धुली आनी हांवें न्ही 1 चमचो तितून तिखट घातले। हे पळय 1 चमचो घातले आतां भितर न्ही हळद घालुया आनी मीठ घालुया। हळद मीठ मीठ वदर लावन दवरलेले थोडे घालप। हे पळयात आतां न्ही हातून हे पळय हळद घातली, लाल तिखट घातले, मीठ घातले आनी हे आगळ आसा पळय तो इल्लोसो घालता आनी आतां हे मिक्स करपाचें आनी रवो लावन तव्यार भाजपाचें। आतां तवो दवरला गॅसीर। हे पळयात आतां न्ही हे पळय परत 5 मिनटां दवरली आनी हो पळय बारीक रवो घेवपाचो, बारीक तो मातसो बरो उरता मागीर। आनी हो पळय अशी लावपाची पळय हांवें लावन दवरले हे पळय अशी लावपाची पळय अशी लायली न्ही की मागीर न्ही धरून प्रेस करपाची। ही पळय अशी प्रेस केली आनी घातली की ना रवो तस्सो उरता तांकां पळय। हे पळय आनी ही ना बारीकूच गॅसीर दवरपाची बरी लागता ती, भुरगीं सुद्दां खाता मागीर असली। आनी समजा आतां तुमचे कारोते जर तडणे आसा न्हू जर फक्त बीं काडून उडोवपाची, बाकी मदलें सुद्दां दवरपाचें बरें लागता। ताचेर आतां न्ही हे पळय इल्लेशें परत वयरसून तेल घालुया। आतां अशी जावन भाजोनी बरी कुरकुरीत लागता। आनी आतां ही आसा पळय कारोती झटपट फास्ट जावपाक जाय। ही आतां ही भाजल्या तीच, फक्त हातून कितें घालप एक्स्ट्रा हे पळय चण्याची पीठ इतलीच घेवप आनी घालप, चड घालप ना। आनी ही न्हू डीप फ्राय करप मागीर कायलेन तेल घेवन, ही सुद्दां बरी कुरकुरीत जाता मागीर। मीठ बीन सगळें आसा हे पळय फक्त अशी धरप आनी घालप। आतां ही हेका रवो बीन कांयच लावप ना। पळय ही आतां तुमकां भाजून दाखयता। ही पळयात आतां ही बरी जाली, ही पळय सारकी जाली म्हणून कळटा न्ही तेन्नाच ही पळय आतां ती परतपाची पळय अशी सगळी परतपाची। आतां ही पळय बरी भाजत आयली ती आतां आनी अशीच न्ही पयलीं 15 मिनटां हे सायडीक मागीर 15 मिनटां हे सायडीक बारीक गॅसीर दवरी जर ती कुरकुरीत जाता आनी बरी लागता।
भुरगीं आवडीन मागीर ही बरी खाता. आणि आता न्ही हांवें पळय ही केल्ली पळय पीठ लायिल्लें पळय पिठी चण्याची ती पळय हांगासर घातल्या कायलेन हांवें पळय ती चालू आसा. हे पळय इल्लेशें तेल घालपाचें नाजाल्यार तेल मागीर कोडू जाता न्ही म्हणून. ही पळयात आता ही बऱ्या पैकी जाली पळय. हे पळय आनी रवो लावन न्ही हेंकां मातशी 1-2 मिनटां दवरून न्हू बरी चेपून चेपून घाली जाल्यार तेंचो रवो सुद्दां पडना. हे पळय आनी आतां ही वेवस्थीत जाली. गॅस करुया बंद. आतां ही रेडी टू सर्व. तशीच आतां ही कायलेन घातल्या पळय ती सुद्दां ही पळय जाली. हे पळय ती आतां काडटा हांव. आनी पळय पयली भाजल्या ही पळय कितली बरी जाता पळया. अशी जावपाक जाय आनी बरी लागता ती. पळय कुरकुरीत. हे पळय आवाज येता पयलो. हे पळय बरी लागता खावपाक अशी. पळय अशी जावपाक जाय. आतां रेडी टू सर्व ही. पळय ही आतां जाली. आतां ही काडटा हांव. पळय ही पळया आतां ही पळय रवो लावन भाजलेली बरी कुरकुरीत आनी हे पळय पिठी लावन भाजलेली पळय डीप फ्राय केल्ली आनी शॅलो फ्राय केल्ली. आनी न्हय आतां पळया इतली सुंदर दिसता आनी खावपाक रुचकल लागता. तुमच्या घरांत तुमी अशीच करा म्हणजे तुमची भुरगीं सुद्दां न्हू आवडीन खातली. आनी तुमी मुद्दाम आतां ही म्हजी रेसिपी पळयता टायम काडून म्हणून हांव तुमकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, बेल वाजोवंक विसरूं नाका. आनी ही आतां रेसिपी अशी तुमी तुमच्या घरा करूनच पळया.